प्रितीच्या बाबडीन तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शू वर्तमान जावन आसा जुवाची पयली चीट 45 to 51 पर्यंत. आनी आयज आमी परब करता भाग्यवंत नातालियानाची. ताचें दुसरें नांव आसलें बार्तोलोम्यो. आनी आयच्या शू वर्तमानान फिलीप बार्तोलोम्या कडेन येता आनी ताका म्हणटा आमी जो इसायास प्रवादान बरयल्लो तो जेजू आमी आतां ताका मेळोन आमी आयल्या. आनी तो जावन आसा नाजरेताचो. आनी बाबून जेन्ना हें नातानियल आयकता तो कितें म्हणटा, नाजरेत गांवांतल्यान कितें बरें जातलें. आनी तो जाणालो नाजरेत गांवांतले कोणूच बरे मनीस कोणूच प्रवादी येवंक नासले, कित्याक खरेंच तो देवाचें उतर शिकतालो, तो खरेंच देवाच्या मोगान आसलेलो. आनी जेन्ना फिलीप नातालियानाक घेवन जेजूशी येता, तो कितें उलोवच्या पयलीं जेजू ताका कितें म्हणटा, 47 वडीन जेजू कितें म्हणटा, पळयात कसलेंच भास्कळपण नासलेलो खरो इस्रायलकार हो. कोणाक? नातालियानाक. आनी भाव भयणीनो, असलीं उतरां जेजू ह्या नातालियानाक कित्याक म्हणटा. नातालिया जावन असो एक असलो मनीस जो कितें म्हणटालो तो कोत्तालो, जें कोत्तालो तो म्हणटालो. आनी भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक ही बरी संवय आसूंक जाय. जें आमी उलयता तें आमी कोन्यांनी दाखोवन आमी ती उतरां आमी पाडूंक जाय. जें आमी म्हणटात तें आमी खरेंच आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत ती पाडूंक जाय. जेन्ना आमी कितें कोत्ता आनी आमच्या उतरांनी आमी म्हणटा, जें आमी आमच्या उतरांनी कितें सांगता आनी आमीच कोत्ता, तेन्ना की खरेंच आमी जातात एके भाशेन नातालियाना भाशेन जे जेजू आयज ताका म्हणटा. तो कितें म्हणटा ताका म्हणटा खरेंच भास्कळपण नासलेलो खरो इस्रायलकार हो. आनी समजा आयज आमकां क्रिस्तांव म्हणटा, आमी खरेंच जेजूचे भावार्थी म्हणटा, तेन्ना जेजूय आमकां म्हणटा पळयात खरेंच हो भास्कळपण नासलेलो खरो क्रिस्तांव, खरोच पाटलावदार म्हजो. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या तोंडांतलीं उतरां सुट्टात आमी केन्नाय कितें म्हणटा हें आमी कोत्तलें आनी खरेंच आमी आमच्या जिवितांत तें कोत्ता. केन्ना आमी कितें वस्तू कोत्ता, पूण आमच्या जिवितांत जीं उतरां आमी दुसऱ्यांक सांगता तीं दुसरींच. एक सांगता आमी दुसऱ्यांक आनी कोत्ता आमी दुसरेंच. आनी हें भास्कळपण जें आसता तें आमच्या भितर हें जावन आसा. कित्याक आमकां आमी जाणा आमी कार्नावालाक कितें करता तें आमच्या तोंडार एक मास्क घालता. ह्या दिसांनी आतां जेन्ना आमकां कोवीड-19 आमच्या तोंडाक एक मास्क घालता, कित्याक आमकां तें बॅक्टेरिया नाका म्हणून, तें बॅक्टेरिया आमच्या भितर तें कोवीड-19 आमच्या भितर वचों नाका म्हणून. आनी तेच भाशेन कार्नावालाक कितें करता, एक मास्क घालता. म्हणजे आमी आमचें तोंड एक भाशेन दिसता पूण तें मास्क घालून आमी दुसरेच भाशेन दिसता. तशेंच आमी आमच्या जिवितांत अशेंच करता. म्हणटा एक जें आमी मास्क घालून आमच्या तोंडाचेर मास्क घालून कोत्ता, आनी आमी जें कोत्ता खरेंच आमच्या जिवितांत दुसरेंच तें. एक म्हणटा कोत्ता दुसरें. आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता, देवाचें उतर शिकता, ताचें नियाळ कोत्ता, तेन्ना आमचें मन एकदम साफ जाता. जे आमचो चिकोल भरला आमच्या मनान, जे आमी आमचें चिंतप जालां संवसाराचें, हें आयकोन तें आयकोन, न्यूजपेपर आयकोन, टीव्ही आयकोन, वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी, सगळे भिरांतीची खबरो आयकोन जो आमच्या मनान जो चिकोल भरला, देवाचें उतर घेवन तें आमचें मन सामकें साफ जाता. देखून जेजू म्हणटा जुवाची 15 चिटीन 3 वडीन कितें म्हणटा, तुमी साफ जाल्यात म्हजें
उतरा वरवीं म्हज्या उतरा वरवीं तुमचें मन साफ जालां आनी बाबा जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता तें शिकता नियाळ कोत्ता आनी खरेंच जें आमच्या मनान जें वायट आयलां जें आमचें चिंतप जालां संवसाराचें आचे विरोध दुसऱ्यांचे आड तें आमचें मन जेजू सारकें जाता आनी आतां आमची तोंडांतलीं उतरां जीं सुट्टात तीं जातात देवाचीं उतरां आनी आमच्यो कोरण्यो जातात देवाच्यो कोरण्यो. आयज एक खेरीत भाशेन जेन्ना आमी हें फेस्त कोत्ता सगल्यांक आमी मॅसेज धाडटले हॅपी फीस्ट म्हणून सगल्यांक संवय जाल्या आतां फेस्तां जातकूच सगल्यांक हॅपी फीस्ट करपाची संवय जाल्या हॅपी फीस्ट म्हणून मॅसेज धाडून पूण खरेंच आमी हॅपी फीस्ट करूंक जाय जाल्यार ह्या सांता भाशेन आमी तें भाशेन आमचें खरेंच भासकळपण पयस करून आमी आतां खरे क्रिस्तांव खरेंच भावार्थी खरेंच जें आमी उतरां उलयता आनी कोन्यो करता तें एक जातूस खरेंच आमी आमच्या म्हण येता की आमी खरेंच जेजूचे पाटलादार आमी जेजूचे भावार्थी हें आमी नियाळ करुया आयज शिवर्तमानान आनी खरेंच आमचें जिवीत भासकळपण नासतना खरेंच एक भावार्थी भाशेन जियेया. आयज तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता एक नवो सुमान जो कोमेस जाता तो बरो सुमान बेसांनी बोल्लोलो भावार्थान बोल्लोलो जावं म्हूण हांव तुमचे पासत मागणी करतां आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव मातशी जाता तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.